तुमी आतां खंयची खंयची सगळ्या एरियेची आसा सावड्डे एवरी टायम अशेंच जाता. काल आंबेडकर जयंती जाली, कालच्या दिसा तेंच्यांनी तेंचो स्ट्रायक सुरवात केलो. बट जो डेमोक्रेटीक रायट खरें म्हटल्यार तांकां तेंचो जो इनजस्टीस जाला तेजेर खरें म्हटल्यार कितें तरी तोडगो लावंक जाय आसलो, तो केन्नाच लावंक ना. हेज्या पयलूय अशेंच जाता की एवरी टायम जे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा कितलींच वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां हेंकां केन्नाच फिक्स करिना, मात भलत्यांकूच धाडटा आनी तेन्ना दुसरे सॅक्टराक हाडटा आनी फिक्स करता. पयलू म्हणजे IBB म्हाज्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून पडटा. सानंद्रे मतदारसंघाच्याय हेंके घेयना जावं बाकीचे मतदारसंघ आतां हे सगळे बदल्या. ते म्हाका दिसता मॅक्सिमम जे आसा ते BJP डॉमिनेटेड जे BJP MLAs आसा तांकांच लागता. खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी आवाज उखलूंक जाय आसलो की फुडें सरपाक जाय आसलें आनी तांकां घेवन CMाक मेळपाक जाय आसलो ना हेल्थ मिनिस्टराक मेळपाक जाय आसलें आनी तेंचें जें सोल्युशन आसा हांगा बसपाक तांकां आपोवंक दिवंक जाय आसलो. तेंचें सोल्युशन आसा तें तेन्नाच खंय ना खंय सॉल्व करूंक जाय आसलें. कित्याक फक्त 28 जाण आसा आनी तुमी समज 28 जाणांकूच फिक्स करूंक शकना. तेंच्यांनी 9 वर्सां काम केलां, कोविडाच्या टायमार काम केलां. आयज तांकां अक्षरशः रडटा ती इतलें काम करून इतले त्रास करून आनी सडनली तुमी तांकां सांगता तुमकां आतां काडलें म्हणून. थोड्यांची एज ऑलरेडी 50 क्रॉस जाल्ली आसा, थोड्यांची 45 जाल्ली आसा आनी सडनली तांकां खंयच्यान काम मेळटली, खंयच्यान ते धंदो करूंक पावतले. आयज तेंचेर अशें जाल्लें आसा आयज कितें करपाचें काय कितें ना. तेंची भुरगीं आसा तेंच्यांनी लोनां काडलेलीं आसा, आयज रिणांनी बुडलेले आसा. आयज सरकाराक कांय पडलेलें ना आनी त्या रिणांनी आयज लोक सगळे बुडलेले आसा. लोकांची खरें म्हटल्यार पळोवंक जाय परिस्थिती कितें जाली ती. आनी हांगाच न्हू सगळे मॅक्सिमम जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तेंची अशीच परिस्थिती जाल्ली आसा. एवरी टायम तांकां रस्त्यार येवचें पडटा, एवरी टायम तांकां आझाद मैदानाचेर बसचें पडटा, एवरी टायम तुमच्या दारांनी वयचें पडटा, तुमचे उपकार मानचे पडटा. हें कित्याक लागून? आनी एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीक फिक्स करपाक जाय जावं तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हाडून भरपाक जाय. आयज आख्ख्या गोंयाक लागता खंयचोय मिनिस्टर जावं खंयचेय डिपार्टमेंट आसा हे आख्ख्या गोंयाक लागता. हे फेवरिझम चालू आसा, इन्फ्लुयन्स चालू आसा. हेच्या पलीकडे कांय ना. CMान लक्ष घेवपाक जाय. जो CM म्हणटा की आमी सगळ्यांक एकत्र करता, सगळ्यांक एकटे हाडटा म्हणून आयज तुका समज CM केला ना सगळ्यांनी मेळोन केला. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी जेन्ना हें केलें तेन्ना तुमी CM जावंक पावला. सो तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आपणाच्या हेल्थ मिनिस्टराक रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त आपणाची कॉन्स्टिट्युएन्सीची ना, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सदांच ओगी रावता. हांव ह्या आमदारांक आव्हान करता की तुमी फुडें सरचे. आयज हे तुमचे लोक, हे तुमच्या लोकांक आयज भायर काडला. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एकटो बसून ना तरी पूण हांव आयज हांगा येयलां कारण म्हाका आपुलकी आसा गोंयकारांची जे आयज खरें म्हटल्यार कामाक वचपाक जाय आयज हांगा बसचें पडटा. तांकां दीस रात काम करताले ते, डे एंड नायट तेंची शिफ्टी आसताले. ते केअरटेकर जावं एटेंडंट हे शिफ्टीचेर आसले. बट आयज खंय ना खंय तांकां दुखयल्या, ताका लागून आयज ते हांगा येयल्या. तांकां आयज काडून उडयल्या. तेंची खूब तेंच्यांनी कोर्टान बसून गेले. ते म्हटल्यार तुमकां आयज दयात ना, गोंयकारांचेर दयात ना. तुमी म्हणटा मागीर कोर्टान कित्याक गेले? जेन्ना कोणाच्या पोटाचेर येता तेन्ना कोर्टान वयचेच पडटा. सो मागता जे आमदार पयलू म्हणजे मागता जे हेंचे आमदार आसा तेंच्यांनी पयलू मेमोरेंडम करचें तुमच्या CMाक जेणेन फुडें सरोंक जाय. आनी हे जे इनजस्टीस जाता ह्याच टायमार न्हू, हे कंटिन्युअस चालूच उरता. आनी हांव ओगी रावपाचो ना कारण एवरी टायम अशें जालां. हेच्या पयलीं अशेंच जालां. आवाज बंद करता आसतलो दुसऱ्यांचो, मात आमचो आवाज बंद करपाक शकची ना तूं. आमी सदांच आवाज करपाक सदांच रेडी आसा. तुमी एवरी टायम जी आमचेर इनजस्टीस करता, गोंयकारांचेर इनजस्टीस करता, हेच्या फुडें आमी खोपोवन घेवपाचें ना, आमी आयकोन घेवपाचें ना. आनी तुमची जी फोटिंगपण आसा ती फोटिंगपण आमी फुडें हाडपाक सदांच रेडी आसतले. सुरेश तुमी हेंचो विशय घेवन CMा कडेन वयतलो? हांव ऑलरेडी तेंच्यांनी विशय घेवन CMा कडेन गेल्ले आसा. ते हेच्या पयलीं पावल्ले आसा. पण हेच्या फुडेंनूय हांव मागता हे आमदारांनी जे आमदार आसा तेंचेच BJPचे आमदार आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार फुडें सरपाक जाय. आयज तुमचो गव्हर्मेंट BJPचो गव्हर्मेंट जेन्ना आसा तेन्ना हे आमदार जे आसा आयज ते सुशागात बसलेले आसा. म्हटल्यार तांकां तेंचे कोण निवडून हाडला तांकां तेंचे पडलेले ना. सो हेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय आनी तेंच्यांनी CMा फुडें वचपाक जाय. आमी सांगलें म्हणटकच CM म्हणटलो कितें तुजें आपूण कित्याक आयकतलो काय म्हणटलो. हें चालू जातलें. बट हेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. हेंकां न्याय मेळोवपाक लागून आमी येयल्या.
तांकां पासून सपोर्ट कितें जाय, लिगल सपोर्ट जाय जावं डॉक्युमेंटल सपोर्ट जाय तो आमी करूं शकता. बट ऑलरेडी तेंच्यांनी कोर्टान वचून येयल्ले आसा ते. बट डॉक्युमेंटेशन तांकां कोणाक लेटर करपाक जाय तेन्ना आमी सदांच सपोर्ट आमचो दितले.